दीस सनवार जानेराची 25 तारीख 2025. पहिले वसप धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वसप अध्याय 22 वळ 3 तावन 16 पर्यंत. तवळ पावलून म्हळें, हांव एक जुदेव. सिसिलियाच्या तार्स शहरांत हांव जल्मलो, पूण ह्या शहरांत हांव ल्हानवड जाल्लो. आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक गमालिएलाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. जशें तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त, तशें हांवूय उर्बेस्त जाल्लो. आनी ही नवी वाट धरल्यांक मरणा पर्यंत हांवें दग दिल्यात. दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासतना तांकां कैदी करून हांवें बंदेसाळांत घाल्यात. आमचो श्रेश्ठ याजक आनी मालगाड्यांची सगळी सभा हाका साक्ष. कित्याक दामस्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागची हांवें घेतलीं. थंय आशिल्ल्या क्रिस्तांवांकी शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुजालेमाक हाडूंकू म्हणून हांव भायर सरून गेल्लों. पूण हांव पैण करून दामस्काक लागीं पावतना सुमार 2 परांच्या वेळा हे कस्साणें मोलबारतावन व्हड एक प्रकाश म्हजे भोंवती फांकलो. हांव धरणी कापटलो. तवळ, सावला सावला, कित्याक म्हाका तूं दग दिताय अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा, तूं कोण विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगा लागलो, हांव नजरेचो जेजू, जाका तूं दग दिताय. म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय, पूण तांकां म्हजे लागीं उलयतालो तो ताळो आयकलो ना. तेदों हांवें विचारलें, सोम्या, हांवें कितें करी जाय? सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ आनी दामस्कांत भितर सर. तूं करी जाय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो. अशें हांव दामस्काक पावलों. थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळन तो भक्तीपणी जियेतालो, आनी दामस्कांतले सर्व जुदेव ताका मानान लेखताले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीं उबो रावन ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळूं. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. उपरांत ताणें म्हळें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितिवंतांचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी तांचो स्वंत ताळो तुवें आयकूंक म्हूण तुका विंचून काडला. कित्याक तुवें कितें पळयलाय आनी आयकलाय तें समेस्त मनशांक कळीत कर. तांचे मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक घळाय करताय? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवांचे उसारणे मरिफात तुजी पातकां धुवन काड. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 117 1 BC आनी 2. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. तुमी सर्व जनांगांनो सर्वेस्पराक वाखणा. तुमी सर्व परजानो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. अपरिमीत ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विश्वासीपण सासणाक बाळटा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. संवसारांतले
हांवें तुमकां विंचलें, तुमी भायर वचा जय आनी फळ जोडी जय, आनी तुमचो फळ शाश्वत उरा जय म्हणून म्हजी आशा, म्हणटा तुमी. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 16 ओळ 15 तावन 18 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडटलें. सतमानतेल्यांक असल्या असर्याची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले, आनी मारेकार कसलीं वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमच्या देवस्तुती कॅलेंडरांत पावलूच्या कन्वर्तरपणाच्या घडिताची परब मात्र आमी आचरण करता. पवित्र सभेचे चरित्रेंत पावलूचें कन्वर्तरपण एक विंचणार घडीत. नव्या सल्ल्यांत ह्या घडिताचो विवर 3 सुवातेनी दिला. पावलून शीस जावचे संगी जेंतील परजेक एक विंचणार आपोस्तल देवान फावो केलो. दामास्काचे वाटेर पुनर्जीवन जेजू ताका दिश्टीक पडलो आनी रोमा शहरांत नीरो चक्रवर्तीच्या फर्माणाक जेजू खातीर रक्त साक्षी जावन मार्तीरपणाचें मरण ताका फावो जालें. धर्मांत राब्बी, फारिजेव, रोमी नागरीक, कुळयेंत जुदेव, पूण पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या उल्याक पाळो दिवन जिणी बदलिता, मन परिवर्तन करता, सम्या जेजूचो विश्वासी शिस जाता. इनास लोयोला आपल्या सांगात्यांक दिसपडते 3 सवालां विचारूंक उत्तेजन दितलो. सोम्या खातीर आमी कालचे जिणयेंत कितें केलां? सोम्याक आमी आज कितें करूंक अपेक्षिता? सोम्याक फालांचे जिणयेंत कितें दिवंक आशेता? पावल ताच्या जिवना विशयांत ह्या परी सांगता, हांव जियेना, बगार म्हजे थंय क्रिस्त जियेता.